आसा थंय अशी ताळपत्री मारून EHN नंबर दिल्लो आसा. आज थंय घर आयला आनी दॅट वील बी पुट अप फॉर रेग्युलरायझेशन आनी त्या घरान रावता भलतेच. सो कितल्यो पळय पॉसिबिलिटी आसा वोट चोरी करपाक. हे तुम्ही खंय घाल्ला एप्लिकेशन ऑर कंप्लेंट आनी वॉट यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट? द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ऑफ नॉर्थ ताका आमी एक स्पेसिफीक उदाहरण दिला. एक स्पेसिफीक उदाहरण जंय गो BLO आनी बायल इलेक्टेड मेंबर. सो अशे जितले पळय आसा ते BLO कडल्यान डिक्लेरेशन घेवन आमी तांकां तांचेर पळय म्हटलां. आमी BLOचेर एक्शन घे म्हणिना, आमी BLO रिप्लेस कर. ताजी जर भयण आसा, भाव आसा, कोण आसा, संबंधीत कोण आसा जाल्यार ताका रिप्लेस कर. इतली मागणी केल्या आनी सावथाकूय तीच कॉपी धाडल्यात. सिमिलर एक्शन ओवर देट. कॉपी टू CO, कॉपी टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. आमी बरी सजेशनां दिल्या. एका जाग्यार BLO आसा त्याची त्या BLOची सोयरी वॉर्ड मेंबर म्हणजे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. सो वॉर्ड मेंबर जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हाचो संबंध BLO कडेन त्याच वॉर्डान आसप हे व्हेरी मच डेट्रिमेंटल. म्हणजे फाल्यां तो थंय आपल्याक जाय तशी नोंद करूंक शकता, जाय ती डिलीट करूंक शकता, असे प्रकार घडपाची शक्यताय आसा. ह्या बाबतींत आमी आयजूच एक डिक्लेरेशन दिवचे BLOनी म्हणून लेटर केला चीफ इलेक्टरल ऑफिसराक. तुमकां तेजी कॉपी मेळटली. त्या लेटरान आमी मागला की BLOनी आपले एक अंडरटेकिंग दिवचें जावं गव्हर्नमेंटान तेंचे कडल्यान अंडरटेकिंग घेवचें अशें म्हणून की दे आर नॉट रिलेटेड इन दॅट रिस्पेक्टिव्ह वॉर्ड टू एनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह.